कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। कोयसुवा वेर्णा हांगा रेल्वेच्या धडकेक एक मनशाक आपलो जीव वगडावचो पडलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे एक 23 वर्षीय समीर महतो वो पश्चिम बंगालचो रहिवासी पुरुलिया या गांवचो रहिवासी आणि तो ताजी जी कूड आशिल्ली ती कोयसुवाच्या एका बोगद्याक भितर म्हणजे रेल्वेच्या बोगद्याक पडिल्ली दिसली। ताजे नंतर पुलिसांक जेन्ना कळयलें कोंकण रेल्वेच्या पुलिसांची टीम थंय पावली आणि तांणी हाजो ह्या घटनेचो पंचनामो केलो। पंचनामो करून ताजी वळख पटयली आणि ताजी जी बॉडी आसा ती सगळे रितसर सोपस्कार पूर्ण करून ही बॉडी आसा ती दक्षिण गोंयच्या जिल्हा इस्पितळाच्या शवागारात दवरिल्ली आसा। आनीक सध्या हे प्रकरण अनैसर्गिक मृत्यू म्हणून कोंकण रेल्वे पुलिसांनी नोंद केल्ले आसा। कोंकण रेल्वे पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक सुनील गुडलर हाच्या खाला उपनिरीक्षक दत्तात्रय नायक हाजो फुडलो तपास करतात। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरव प्रभू मलकणकर।